जेन्ना पत्रकारांनी प्रश्न करप म्हणजे जनतेन प्रश्न करप. पत्रकारांनी जेन्ना तांकां अध्यक्षाक आमच्या बाब श्री सदानंद शेट तानावडेक प्रश्न केलो, कित्याक केला पार्टी भितर, हाचेर आदल्या टायमार जायते आरोप लागलेले, महाभयंकर आरोप लागलेले. आनी तेंचे पासत गोंय विधानसभेन किंवा गोंयान भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशनान आसतना मनोहर पर्रीकाराच्या लिडरशिपी अंडर भरपूर व्हडली एजिटेशनां जाल्ली. 3 दीस विधानसभा बरखास्त करची पडलेली. वेलान वयताले सगळे भारतीय जनता पार्टीचे जे 14 आमदार त्या वेळार 2007 ते 12 मेरेन असले. आणि बाब श्री रवी नाईक हो गोंयचो होम मिनिस्टर आसलो. हांकां कात्रीन धरपाक लागून भारतीय जनता पार्टीचो ऑपोजिशन लिडरा सकट, मनोहर पर्रीकारा सकट बाकीचे सगळे जे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार असले, 14 आमदार, हे डायरेक्ट सभापतीच्या आसना मेरेन पावताले. आणि ह्याच गोष्टीक लागून 3 दीस शेगीत विधानसभा तहकूब उरलेली आसा. कसलेच कामकाज चलोंक ना त्या टायमार. आणि अजापाची गोष्ट म्हटल्यार आमचो पार्टीचो अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष बाब श्री सदानंद शेट तानावडे हाका जेन्ना पत्रकारांनी प्रश्न केलो तेन्ना ताणेन सांगले तो रॉय नाईक आणि हो रॉय रवी नाईक. तेन्ना जी एजिटेशनां एलिगेशनां जाताली ही होम मिनिस्टराच्या चेड्याचेर म्हणून जाताली. हे सगळ्या जनतेक खबर आहा, गोंयचे जनतेकूय खबर आहा आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांकूय खबर आहा. हांव विधानसभेन आसलो 12 ते 17 मेरेन. त्या टायमार लोऊ मामलेदार आसात आमदार किंवा मिकी पाशेको आमदार आसात त्या टायमा वयले, हेंच्यांनी भरपूर बोबाळ चलयल्लो, पुलीस नेक्सेस. आणि ह्या पुलीस नेक्सेसाचेर ह्या त्रयाक लागून एक हाऊस कमिटी बसयल्ली, जेचो अध्यक्ष बाब श्री मनोहर पर्रीकारान मिकी पाशेकोक केल्लो. आणि ते कमिटीन बाब श्री लहू मामलेदार आसलो, आयचो मंत्री आणि त्या टायमा वयलो आमदार बाब श्री मायकल लोबो आसलो, स्वर्गीय आमदार बाब श्री विष्णू वाघ आसलो. तांच्यांनी ताचो रिपोर्टूय केलो. तो रिपोर्ट मागीर पेंडींग दवरलेलो आहा, विधानसभेन सबमीट केल्लो आहा, तो पेंडींग आसा. पण म्हाका प्रश्न विचारपाक जाय, आयज विष्णू वाघ आमच्या मदीं ना, पण लहू मामलेदार आयज आमदार ना तरी पूण लहू मामलेदार आसा, मायकल लोबो आसा आणि बाब मिकी पाशेको आहा. ह्या तिगांयनी गोंयचे जनतेक तेंच्यांनी कोणाच्या खंयच्या रॉय नायका बद्दल हो जो रिपोर्ट सगळो केल्लो ताचें उत्तर दिवचें. रॉय रवी नाईक दुसरो काय हो तोच रवी नाईक, तोच रॉय नाईक, हाचेर ह्या तिगांयनी स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आहा गोंयचे जनतेक. तशेंच जे एजिटेशन त्या टायमार करताले, आयज व्हडलो प्रश्न चिन्ह उबो जाल्लो आहा की फोटींग कोण. म्हजो जो प्रश्न आहा हो फोटींग कोण हाचेर म्हाका उत्तर दिवचें. भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षान बाब श्री सदानंद तानावडेन उत्तर दिवचे की भारतीय जनता पार्टीचो आयचो अध्यक्ष फोटींग काय बाब श्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर, त्या टायमा वयलो ऑपोजिशन लिडर, मागीर गोंयचो मुख्यमंत्री आणि देशाचो संरक्षण मंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचो एक महान लिडर, हो फोटींग. दोगा भितरलो फोटींग कोण. आणि हाचे उत्तर दिताना पुरावे सकट म्हणचे पडटा म्हाका. कारण आयज जे लोक ह्या संवसारान आहात तितले 2-3 आमदार, म्हणजे आमी बाब श्री मनोहर पर्रीकर आयज ना आमच्या मदीं, अनंत शेट ना आमच्या मदीं, बाब फ्रांसीस डिसोजा हे ना आमच्या मदीं. पूण त्या टायमा वयलो पार्टीचो अध्यक्ष बाब श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि आदले मुख्यमंत्री, हांव सरळ नांवां घेता, तुमी मातशी नोट करात, जी उत्तरां आमकां गोंयचे जनतेक दिवची पडटली की फोटींग कोण, आयचो अध्यक्ष की त्या टायमा वयलो श्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर. हे क्लॅरिफिकेशन ह्या लोकांनी दिवचे पडटले. त्या टायमा वयलो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष आणि आमदार त्या टायमा वयलो माजी मुख्यमंत्री बाब श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणेन, दुसरे माजी मंत्री आणि माजी आमदार
बाप श्री दिलीप परुळेकर हाणेन. तिसरो बाप श्री दामू नायक, त्या टायमा वयलो आमदार आनी आयचो भारतीय जनता पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी, हाणेन उत्तर दिवचें पडटलें. त्या टायमा वयलो आमदार, आदलो मिनिस्टर बाप श्री दयानंद मांद्रेकर, आदलो मिनिस्टर बाप श्री महादेव नायक, आयचो सभापती आनी त्या टायमा वयलो आमदार बाप श्री राजेश पाटणेकर, आयचो मिनिस्टर बाप श्री मिलिंद नायक, फाटलो मिनिस्टर बाप श्री रमेश तवडकर, आयचो आमदार बाप श्री दयानंद सोपटे, त्या टायमा वयलो आमदार बाप श्री वासू मेंग गांवकर आनी त्या टायमा वयलो आमदार बाप श्री विजय पै खोत. ह्या सगळ्या लिडरांनी गोंयचे जनतेक तशेंच तमाम भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक जे आयज कन्फ्यूज आहा की फोटींग कोण आनी खरो कोण, हे ह्या सगळ्या लिडरांनी, कारण हे सगळे आमदार त्या टायमार मनोहर पर्रीकराच्या वांगडा ह्या रॉय नायकाचेर आनी त्या टायमा वयल्या होम मिनिस्टराचेर सारखे तुटून पडटाले, एलिगेशनां करताले, तमाम कार्यकर्ते रस्त्यार देंवताले. जाल्यार आयचो फोटींग कोण? ह्या टायमा वयलो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष बाप श्री सदानंद शेट तानावडे काय स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर? हे स्पश्टीकरण ह्या लोकांनी दिवचे पडटले. देव बरें करूं. किरण बाबा, तेन्ना 2012 तुम्ही असेंब्लीचेर निवडून गेले आणि MLA झाले. त्या टायमार जो मिकी पाशेकरचो जो तुम्ही अध्यक्षाचो उल्लेख करून जो रिपोर्ट तयार केलो, तो त्या टायमार हाऊसान टेबल जाल्लो. ते तुम्ही आमदार असताना त्या आमदाराच्या हितून टेबल जाल्लो. बरोबर. सो तो रिपोर्ट सगळ्यांनी वाचला. एज MLA म्हणून तुम्ही वाचला. त्या रिपोर्टान खंयच्या रॉय नायकाचो उल्लेख केलो? सेम थिंग. जो आयज रॉय रवी नायक आहा, जो त्या टायमा वयल्या होम मिनिस्टराचो चेडो आसलो, तेजेर उल्लेख जाल्लो आहा. फक्त तो एक्सेप्ट करूंक ना व्हडलोसो, तेजेर कांय कारवाई जावंक ना, पूण टेबल जाल्लो. आनी तो रॉय रवी नायक हो त्या आदल्या आमच्या आनी आताच्या आमदाराचो पुत्र. आता जो आता बीजेपीन घेतला पळय, म्हणजे अशेंच दाखोवपाक सोदता बीजेपी, जो रॉय नायक आतां घेतला तो क्लीन असो दाखोवपाक सोदता ते? म्हाका खबर ना. काँग्रेसीन आसतना सगळे चोर आनी फोटींग आसता अशें भारतीय जनता पार्टीचे म्हणणें आहा. आमकां तीच शिकवण दिल्ली आहा. आमी आपले मागीर तांकां सगळ्यांक चोर आनी फोटींग म्हणटा. पूण म्हाका दिसता एक फावट भारतीय जनता पार्टीन येयल्या उपरांत ते पवित्र जाता. अशें कितें तरी आसूंक शकता. हांव हेचेर व्हडलेशें आनी कांय भाश्य करिना. किरण बाब, तुम्ही जेन्ना बीजेपी पार्टीन आसतना तुम्ही बीजेपी पार्टीक कशें करता, ते बीन पत्रकार परिशद घेवन, हे कित्या खातीर? घरचो मनीस जर घरांतलो एक जर वांकडो, घरांतलो एक भुरगो जर किंवा बाकीचे थोडेशे वडील आहात आमचे, ते जर चुकी करूंक लागत आनी घरच्या भुरग्यान जर प्रश्न केलो जाल्यार कितें चुकता काय कितें? हांव भितर पार्टेन आहा, म्हाका अभिमान आहा हे पार्टेचो. पूण जे वांकडे दिशेन जर वयता अशें जर दिसता आनी समस्त कार्यकर्त्यांक दिसता जाल्यार कोणी तरी प्रश्न करचोच पडटलो. हातून कांय व्हडलें वेगळें अशें कांय ना. रॉय नायकाच्या प्रवेशा फाटल्यान बीजेपीचे कितें राजकारण आसा? म्हाका कांय खबर ना. तेंच्यांनी उत्तर दिवचें. म्हाका तेजेर हें कांय ना. म्हाका इतलेंच जाय की आमच्या लिडराक, स्वर्गीय मनोहर पर्रीकराक हेंच्यांनी फोटींग ठरोवपाचो प्रयत्न केलो. हाका लागून हो म्हजो व्हडलो प्रश्न आहा. म्हाका बाकीचो रॉयक तेंच्यांनी बीजेपीन घेतलो आनीक फाल्यां कोणाक बीजेपीन घेतले, हे म्हाजो हो प्रश्न न्हू. घेवंक शकता अशें कांय ना, घेवंक शकता, पूण योग्य उत्तर दिवपाक जाय न्हू. एक्सेप्ट करपाक कितें जातालें हय तोच रॉय म्हणून. पूण तेंच्यांनी केलें ना. तेंच्यांनी म्हाज्या लिडराक, जाका हांव मानता आनी तमाम गोंयची जनता मानता, आयज भाऊसाहेब बांदोडकराक जर कोण गोंयचे लोक मानता आसत भाऊसाहेब बांदोडकरा उपरांत, जाल्यार ते श्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकराक मानतात. आनी त्या मनोहर पर्रीकराक हेंच्यांनी फोटींग ठरोवपाचो प्रयत्न केलो. शब्दाचो खेळ करून भाजपचे मंत्री आमदार लोकांची दिशाभूल करता अशें तुमकां दिसता? खरंच दिसता? आता ह्या रॉयाच्या आगमनान, प्रवेशान भाजपचे नुकसान जातलें अशें दिसता? फुडें येणारे निवडणूक भाजपचे लुकसाण जातले म्हणूनच तर आमी उलयतात न्हू. आमकां हेंच वायट दिसता की आयज पार्टी जी आहा ही वयर चडच्या साडून पतना कडेन वचपाचे वाटेर आसा. जे घडपाक जायना, पूण आमी कांय, जाका विनाशकाली विपरीत बुद्धी म्हणटा, आमी कांय करूंक शकना तेका. किरण बाबा, तुमच्या सयत आता तुम्ही एक 2-3 नांवां घेता चड केन्ना. आर्लेकर आसा, मांद्रेकर,
तुम्ही पार्सेकर जावं पुरवयकर असे जे ज्येष्ठ आनी माजी आमदार आसात हांकां विश्वासान घेनासतना त्या रॉय आनी एका दोगांकूय प्रवेश दिला काय आनी तुमकां पक्ष आतां विश्वासान घेना काय कितें? म्हाका पक्ष विश्वासान घेना जेन्नासून तेंच्यांनी 10 आमदार काँग्रेसीनसून घेतल्या पळय त्या टायमारसून तेंच्यांनी म्हाका विश्वासान घेवपाचो बंद केला. सो हांव नकळो दयानंद मांद्रेकरान तुवें जी नांवां घेतली पळय तांकां विश्वासान घेतला वो ना हे म्हाका कांय खबर ना. तो प्रश्न तेंच्यांनी उत्तर दिवपाचो. पूण हांवें जी तुमकां एक नांवां दिल्लीं आहा जी त्या टायमार मनोहर पर्रीकरा वांगडा जे 14 आमदार म्हणजे मनोहर पर्रीकरा सकट जे 14 आमदार आसले हेंच्यांनी आयज उत्तर दिवपाची गरज आसा की फुटींग कोण, कित्याक त्या टायमार ते खंयच्या रॉयक लागून एलिगेशनां एजिटेशनां आनी विधानसभा बंद उडयताले हे तेंच्यांनी उतरां दिवची. हांव तांकां कांय म्हणिना. हांव सहज कित्याक गोंयचे जनतेक कळपाक जाय कारण वायट दिसला लोकांक की आयज जो संवसारान ना त्या मनशाक तुमी फुटींग थारोवपाचो प्रयत्न करता. येद्या व्हडल्या लिडराक जो म्हाका दिसता देशाचो संरक्षण मंत्री जावपी गोंयचो एक हो पयलो महान लिडर म्हणूं येता आमी आनी आयज तो ना आमच्या मदीं. आसतकूच केन्ना कोण टिका करीत आनी कितें करीत जाल्यार वेगळी गोश्ट. पूण संवसारान नासले उपरांत ताका फुटींग थारोवपाचो आयची जी भारतीय जनता पार्टी आनी तो अध्यक्ष खास करून हे करता तेजेर वायट दिसता. तुम्ही जे आता हालींच्या दिसांनी पक्षा विरोधात जी खुबशी भुमिका घेतल्यात ताच्या दिसांनी की पक्ष तुमचेर कारवाय करतलो जावं पक्षा विरोधात भुमिका कितें एक्शन तुमचेर जावं शकता हें तुमकां दिसता? हांवें आतांच सांगलें की घरचो भुरगो जर कितें मिस्टेक करता जाल्यार वडिलान रीत शिकोवपाची गरज आसता. पूण आयज आमकां दिसता वडीलूच मिस्टेकी करतात जाल्यार भुरग्यानूय जर थोडीशी रीत शिकोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार कांय हरकत ना. हांव जें कितें उलयता न्हू आयज सुद्दां म्हजो जो प्रश्न आहा हो सबंद भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीन आहा आनी हांव जर खरो उलयता म्हणून जर ते म्हजेर कारवाई करतले अशें जर कोणाक दिसता आसत जाल्यार म्हाका कांय पडलेलें ना. हांव लोकां पासत जर ते म्हाका खरें उलयता म्हणून फांसार मारूंक सोदता जाल्यार मारूनी. गोंयचे जनते पासत आनी भाजपच्या कार्यकर्त्या पासत हांव तें एक्सेप्ट करपाक तयार आहा. खरें उलयता तेजेर जर एक्शन घेतले जाल्यार तें आनीक स्पश्ट जातलें न्हू. ओके, थँक्यू.